आनी मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्कनांत जगोवन दवरल्यो. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां, आतांच मेळ्ळां. देखून तें आमी आयच्या सगळ्या दिसा आनी मुखल्या दिसांनी जगोवन दवरूंक आसा. देखून थोडे विशय आयच्या लितुर्जीच्या विशया प्रकार ते तुमकां सांगूंक सोदता. आमच्या मोतींत जगोवन दवरूंक प्रयत्न करया. आमी आज नियाळ करता काळजांत जागय उतर. देवाचें उतर काळजांत जागय आनी मागण्यांत राव निरंतर म्हणून. देवाचें उतर काळजांत जगोवंक आनी मागण्यांत निरंतर रावूंक. देखून प्रयत्न करया. प्रयत्न केल्या जाता. हाका लागून तुमच्या मोतीक परत्यान आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकल्लीं उतरां, थोडीं उतरां परत्यान तुमकां सांगता. ताका थंय जेरुजालेमांत पळोवन ताची माय बाप टेंपलांत पळोवन ताची माय बाप अजाप जालीं. तवळ ताचे आवय लागीं ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, आमकां अशें कित्याक केलें? उपरांत, तुजो बाब आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसले. तुजो बाब आनी हांव तुका व्हड खंती दुकान सोदून आसले. आमच्या भोंवतणी ह्या आमच्या भितरच दिश्ट घाल्यार जायतीं आमी देवाक सोदून आसा. जायतीं आमी देवाक सोदून आसा आनी देवाक सोदून मनशां खंय 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 वेतात. आनी ह्या सांकळेच्या फरा तुमी ताका सोदून हांगा आयल्यात. पूण एक विपर्यास पळया, देवाच्या घरांतच आमी आसा आनी परत्यान आमी तुका सोदून गेल्या म्हळ्यार जाता. देवाच्या घरांतच आमी आसा आतां आनी परत्यान आमी तुका सोदून गेल्या म्हळ्यार असो उद्देश असो. आमच्या सगळ्यां थंय देवाक आमकां आपडूंक जाय, पळोवंक जाय म्हणली आशा आसा. सगळ्यां थंय. पूण ह्या आशे प्रकार आमी ओगे रावल्या जायना. जेजूच आमकां जाप दिता. ताची आवय ताचे लागीं विचारतना जेजू कितें जाप दिता? ताणें अशें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात गी. ताच्या बापायचें घर खंय आसा? ताच्या बापायच्या घरांत देवाक स्तुती चलता. महिमा आमी देव स्तुती म्हणटा. देवाक स्तुती, देव स्तुती लितुर्जी आमी म्हणटा ती देवाक आमी दिवची देवाच्या घरांत. आनी देवाच्या घरांत ही शुभ वार्ता आमकां सांगता जेजू भायर पडलो. ती सगळां मोरी आनी जुजेकर जेरुजालेमाच्या टेंपलाक गेल्ली. थंय तावन फाटी येता आसतना जेजू नपयस जाला. आनी जेजूक सोदून सोदून ती अत्रे गाणी आवय बापय म्हणल्या खातीर मात्र न्ही. कित्याक येदोळूच जर तर आमी मोरयेच्या जिणये विशयान फकत ती आवय बापय, खंयच्या आवय बापयक आपले भुरगो होगडावन गेलो जाल्यार, पयस गेलो जाल्यार खंत ना. सक्कड आमी सोदून वेता कित्याक आमचें सैम तें. पूण हांगा तो उद्देश मात्र न्ही. मोरयेच्या जिणयेन येदोळूच व्हड व्हड अजापां घडल्यांत. देवाची महिमा आणखी परगट जावची आसा. देखून देवान त्याच वेळा ते उगडापे जावंक आसा. लाजाराच्या गणितांत आमकां पळोवंक मेळटा देवाची महिमा परगट जावच्या खातीर जेजू 3 दीस पर्यंत रावलो. 4थ्या दिसा गेलो. कित्याक ती कूड कुसून वचूंक जाय म्हणल्या बरी. देखून देवाची महिमा परगट जावच्या खातीर जेजू टेंपलांतच उरला. ताची आवय बापय ताका सोदून आयली. भाव भयणीनो, ह्या नियाळा वेळार आमी इतलें करूंक जाय. तें टेंपल आमी सोदूंक जाय. 2 संगती ताका लागून. खंयच्यो? एक, आमच्या सगळ्या लागीं आशा आसा. मागूंक जाय मागूंक जाय मागूंक जाय म्हूण निरंतर मागूंक जाय. ही आशा नातली जाल्यार तुमी हांगा येते ना. निरंतर मागूंक जाय म्हणली आशा आमच्या हर एकल्या कडेन आसा. सकाळीं सांजेचे आमचे मागणें करता आमी, तेर्स करता, जाता तितले मिसाबच्या बलिदानाक येता. आशा हर एकल्या लागीं आसा. पूण सांगा म्हाका,
कितल्या जाणांची आशा सुफळ जाल्या, कितल्या जाणांची आशा सुफळ जाल्या. दोन वर्गाची मनशां आसात. थोड्यांक सादें भक्तीपण पावता, सादें भक्तीपण पावता. तांकां खंय कितेंय एक कुरीस दिसल्यार पुरो, आमी सगळ्यांनी खुर्सा मान दिवंक जाय, खंय एक कितें बागेवन पास थंय धांवली पुरा, तें सादें भक्तीपण. ताच्या सांगता जायत्यांक आमच्या मदल्यांक मागण्यांत गूण वचूंक जाय म्हणून आशा आसा. देवाचो अणभव लक्षिल्ल्यान करूंक जाय म्हणली आशा आसा. ना आशा नातल्ली जाल्यार हांवें म्हणलें तुमी हांगा सकाळीं येते नात. कितलेशे फावटी हांवें कुमसारेन तुमी सांगचें आयकलां. कितलेशा जाणांनी फादर मागणें करूंक मोण आसा पूण जायना. ताळण्यो येतात, तेंतेसांव येतात, मोण आमची थंय एकाग्रत करूंक जायना. ताळण्यो 100 तुमी ताळण्यो म्हणटा जावं पुरो, पूण आमकां कितें आमी डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणटा आमी ते 100 नमुन्यांचे आसात. वाट कितें, उपाय कितें? मागणें करूंक आशा आसा, मोन आसा, पूण साध्य जाते ना. उपाय कितें? कांय तरी उपाय जायचेच न्ही. एक पयलें सांगता, मागण्यांत गुंडायेक वेचें तितलें सुलभ न्हय. कित्याक मागण्यांत जितले आमी गुंडायेक वेता आमचे सैम बदलाता, आमचे सैम बदलाता. सावकास करून आमी सादी बळी जाता देवाच्याच सैंबाची म्हणल्यार बरी, क्रिस्ताच्या सैंबाची. कित्याक जेजू मनशा रूप घेवन संवसाराक आयलोय रावतो तोच आमकां देवाची भुरगीं परत्यान करच्याक. देखून सांत पावल आमकां उगडास करून दिता. आमी तें सैम होगडायिल्लें पूण देवान आमकां दत्त घेतली, परत्यान आमकां आपणायली. देखून आमच्या हरियेकल्या ती आशा ती आसली सुफळ जाता पर्यंत प्रयत्न करूंकूच आसा. हाका लागून आयच्या दिसा एक सूत्र सांगता, एक उपाय हो. पळया, तुमकां दिसाची 24 वरां आसात. ह्या 24 वरां मदें कितलो वेळ मागणें करूंक जाय? जर तर मागणें म्हळ्यार जेजूच्या ल्हान फोल तेरेजान सांगच्या प्रकार काळजाचो उमाळो. आतां पावस पडटा, आमी मस्तो राखून रावल्ल्या पावसाक, पावस येवच्याक पूण आतां बरो पावस पडटा ह्या दिसांनी. आनी थोड्या दिसांनी तें उदक जिरल्लें भुमितान भायर येता, उमाळो. देखून मागणें म्हळ्यार आमच्या काळजाचो उमाळो म्हणटा जेजूचे ल्हान फोल तेरेस. देखून म्हाका सांगा, दिसाची 24 वरां आसात, तुमकां कितलो वेळ मागूंक जाय? कितलीं वरां तुमकां मागूंक साध्य आसा, साध्य जाता? विचारयेत गे हांवें. बेगीन करा, तुर्त करा. एक जाप सांगा न्ही, कितलो वेळ दिसाच्या 24 वरां मदें तुमकां? देवा म्हज्या सक्टा या नमुन्यार गंभीरायन पळयते आसात. आतां सांगल्यार सारकें जाता की सूख जाता की म्हणल्यार दुबाव जावंक पुरो. कितलो वेळ दिसाच्या 24 वरां मदें कितलो वेळ मागूंक जाय? बाय तूं सांग म्हाका. कितें 5-6 वरां? आतां जायतीं तुमी म्हणटले तिका करूंक दुसऱ्यांक आम कांय ना म्हूण. 5-6 वरां जाल्यार थोडीं जाणां म्हणटात कांय ना जाल्यार फादर 15 मिनटां आमचो तेर्स आसा. आनी इल्लेशें तुमी सांगलें देखून इल्लें करची अर्दो घंटो. हांगा आमचे पाद्र्यापाणी आसात, तांकां सकाळीं 2 परां सांजेर म्हूण तांचे मागणें आनी पुरा सिस्टरांनी आसात. भितरल्यो मात्र्यो तांचे लांबा एक मागणें आसा. कांय एक दिसाची 3 वरां 4 वरां सगळ्या लागीं आशा आसा. पूण कितलीं वरां मागणें करूंक आमकां साध्य आसा? हांव 15 मिनटां म्हणना, अर्दो घंटो म्हणना, 4 वरां म्हणना. दिसाच्या 24 वरांय आमकां मागणें करूंक साध्य आसा. आनी हाका म्हणटा आमी निरंतर मागणें. निरंतर मागणें म्हणटा आसतना चिंतचें नाका उलयांचें मागणें, विनवणेचें मागणें. देखून 24 वरांय आमी ते दिंबेरत आसूंक जाय, बसून आसूंक जाय आनी देवाक सांगूंक वचूं जाय म्हजी काकूत कर. तसली एक रीत आसा. उदेंतीचे क्रिस्तांव निरंतर मागणें जेजू मागण्यान करतात. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पा म्हूण सांगते आसतात सगळो दीस भर.
जेजू दाविदाच्या पुता बार्तिमेवाची उतरां, कुरड्या बार्तिमेवाची उतरां. दिसाचे 24 वरां म्हळ्यार केदळा केदळ तांकां साध्य ती मागणी म्हणून आसा. त्या भायर 24 वरांय आमकां मागणी करूंक जाता. म्हणटच खंयचे मागणे हे विनवणेचे मागणे मात्र न्हय, देवाच्या हाजीरपणांत आमी जियेवचेंच मागणे. देवाच्या हाजीरपणांतच जियेवचे ते मागणे. भयणी कडेन हांव विचारचें, तूं कुटुंबाची मनीस न्ही? भुरगीं आसात? वय, तुजी भुरगीं आसात. तीं भुरगीं कामाक लागून पयस गेलीं, शिकपाक लागून पयस गेलीं. म्हणटच तुजो आनी तुज्या भुरग्यां मदलो संबंद तुटून गेलो गी? ना. पूण तींच भुरगीं जावं पुरो तुजो घोव, तुजी बायल, तुजो पूत, तुजें धूव घरा आसतना आमकां लागशिल्लो संबंद, कित्याक आमी देखता, उलयता, पळयता. पूण ती आमच्या दिश्टी भायर पयस गेल्यारी तो संबंद सुकाना. आमची भुरगीं आमी मरून गेलीं म्हणना, पयस गेल्लीं म्हणटच ती आमच्या लागींच आसात. देखून मागणें म्हळ्यार जर तर हांवें देवाच्या हाजिरेंत जियोवचें, देवाच्या मोगाचो उमाळो तो 24 वरांय आमच्यान मागूंक जाता. आनी हाका दाखलो मोरी. हांवें एका थोड्या भुरग्यां कडेन विचारें, मोरयेन कितें मागलें जावंक पुरो? आतां एक बरी जुदेव स्त्री जावन जुदेव दिसाचे 3 पुटी मागतात, त्या काळारय आजुनी. आनी जुदेव स्त्रियांक थोडी रियायत आसली, तांणी दिसाचे 2 पुटी तरी मागूंक जाय आसले. देखून बरी भक्तीक कितें जुदेव स्त्री जावन मोरी मागताली, खंडीत मागताली. नंतर आमकां एक बरो शिकोवणदार आंब्रोज, सांत आंब्रोज पयल्याच्या काळाचो तो म्हणटा, जर तर जेजू मोरयेच्या काळजांत तो जागो नातुल्लो, देवाचें उतर थंय वस्ती करून नातल्ले, जेजूक येवन रावूंक जातें ना. जेजूक येवन रावूंक जातें ना, कित्याक तो येदोळूच जागो तयार आसलो मोरयेच्या काळजांत. देखून मोरयेची आमी परब करता. ती निश्कळंक गर्भ सांबाळत आसतना तिच्या थंय देवाचें उतर येवन सारक्या नितीन वस्ती करता. पूण त्या भायर मोरी दिसाच्या 24 वरां एक आवय जावन एक भुरग्याक हांवें सवाल विचारलें, मोरीन कितें मागलें जावंक पुरो? आनी भुरगीं म्हणटात, तिणें मागलें, आमच्या बापा मागलें जावं पुरो. पूण जेजून शिकयल्लें मागणें तें. मागीर कितें मागलें? तेर्स मागलो. आतां नामान मोरये म्हणटाना तीच मोरी न्ही, तिणें कसो तेर्स मागचो? पयलींची ती भुरगीं तांच्या नेनारपणान म्हणालीं. पूण मोरी मागता म्हणटाना जर तर देव आमच्या काळजांत, देखून सुरवेर आमी म्हळें टेंपल, त्या टेंपलाक ती फाटीं आयली. मोरयेन कशें मागलें जावं पुरो? सांगात तुमी हांगा जमलेल्यो स्त्रियो, तुमी तुमच्या भुरग्याक गुरवार आसतना त्या पोटाचेर तुमचो हात पोशेवन तुमच्या जल्मोवंक नातल्ल्या, आणकी जल्मोवंक नातल्या भुरग्या लागीं तुमी उलोवंक नात? उलयल्यात न्ही? बापोय जाल्ले तुमी उलयल्यात न्ही? भुरगें गर्भांत आसतनाच आमी उलयता. तें भुरगें जल्माक आयलें, त्या भुरग्याक भास कळना, हांसता जावं पुरो, ल्हान मुस्कुर नातल्यार रडनेंत जाल्यारय त्या भुरग्याक समजता म्हूण आमी उलयता. आनी त्या भुरग्याक समजता. तें भुरगें वाडून येता आसतना आमचें उलोवणें उणें जाता, भुरग्याचें उलोवणें चड जाता. ते देखून ल्हान भुरगीं वाडून येता आसतना ओगे रावताय की ना म्हणटा आमी, कितलें उलयताय. पूण तें उलयचें जाल्यार आमीच पयलें उलोवंक शिकयलां त्या भुरग्याक. आनी भुरगो वाडून येता आसतना तांचें उलोवणें थोडें उणें जाता. आयच्या शुभ वार्तेंत आयकलें आमी, जेजूय जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. उपरांत आवय बापायचें उलोवणें सड्ड गरज ना. कित्याक भुरगीं आतां बुदी प्रकाशांत वाडल्यांत, तांकां समजूंक जाय ती आवय दुखां घालता जाल्यार कित्याक दुखां घालता म्हूण त्या भुरग्याक आपापीच कळूंक आसूंक जाय. हाका म्हणटा आमी वाडावळ. ही वाडावळ आमच्या मागण्यांत जाता. देखून आमकां निरंतर मागूंक देख मोरीच मोरी माय. देखून भाव भयणीनो, निहाळ संपयत आसतना आमचो पाप साहेब, पयलेंचो सरून गेल्लो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो आपल्या एका परिपत्रांत अशें सांगता. हांव ताची उतरां सांगता, सवकास करून जिरोवंक प्रयत्न करा, तितल्या संपयता.
आमी देवाचे आवय थंय वेरबूम दोमिनी म्हणलें परिपत्र देवाचें उतर त्याच उतरांनी आमची वाचपां आमी संपोवची केदाळाय तातूंत म्हणटा आमी देवाच्या आवय थंय देवाच्या उतरा वरवीं पूर्णपणी आकारलेल्या म्हणजे क्रिस्ताचो नियाळ करता तेन्ना आमकां कळटा की आमकांय ह्याच भावार्थाच्या गुटांत वांटेली जावच्याक आपयला देखून जशें मरयेक त्या गुटांत वांटेली जावच्याक जाल्लें आमकांय त्याच गुटांत वांटेली जावच्याक आपयल्यात जाचे वरवीं क्रिस्त आमचे थंय वस्ती करूंक येता जशें आमकां सांत आमरोज उगडास करून दिता पापा बेनेडिक्ट 16वें म्हणचे हर एक क्रिस्ती भावार्थी आंतरीकपणी देवाच्या उतराक गर्भ घेता आनी जल्म दिता देखून जेजूक जल्म दिवचो फकत मरयेन मात्र न्ही हर एकलो भावार्थी आमी देवाचें उतर घेताना देवाच्या उतराक गर्भ घेता आनी जल्म दिता जरी मासा रक्तांत मरी क्रिस्ताची एकलीच आवय पूण भावार्थ्यांत आमी सगळीं क्रिस्ताची संतत क्रिस्त आमची संतत अपुरबायची उतरां मासा रक्तांत मोरी जेजूची आवय आनी जेजू तिची संतत पूण भावार्थान आमकां सगळ्यांक जेजू आमची संतत आमी चड करून चिंतचें जेजू तावन आमी म्हणू जेजू आमची संतत म्हणटा अशें मरये थंय कितें घडलें तें देवाचें उतर आयकतना आनी साक्रामेंत संभ्रमतना आमच्या हर एकल्या थंय घडटा पापा बेनेडिक्ट 16वेची शिकोवण ही देखून उगडास दवरा आज हें परत्यान बी ओंपलां पावस इल्ले दिसवे बी ओंपलें किर्ल जाता वाडटा फळ दिता देवाचें उतर जेजू क्रिस्त आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेन किर्लोवन दी वाडोवन दी भरपूर मापान 100 वांट्यान फळ दिवून दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माई आनी राणी म्हणून वखाणता आपणाक चरणदासी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन तुका दिली कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीन म्हणून मानून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतीन आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता आमची सर्व तेसांवां आमच्यो गरज्यो आमच्या सर्गींच्या आवय मुखार आतां आमी करया प्रार्थुया उडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मरये तुज्या आश्रयाक धांवल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकोंक ना हे पातयेन देरखाण घेवन तुजे कडेन येता हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन। आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्प तुजें तें आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन।
कार्मेल माये आमा पासत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. वरपातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मंदिर मनशा भूताचे सुंदर दोन सुल्याचे पलगण आत्म्याचे नवल तुहे सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे अंतकारांत आसच्या पातक्याम तूं नेकीत फांत्याचे माय तुजो उपकार बावडटा नांव तुजे संसार गाजयता मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव माय तुजो उपकार बावडटा नांव तुजे संसार गाजयता मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव.